आमगे हे सगळे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले कावेलुसी मोबोर टॅक्सी ओनर्स ड्रायव्हर्स आनी एग्रिगेटरा लागून जे मिटींग जावपा जाय आसली ती आमगे भुरग्यांगे जायना आसली. सो ते मिटींगे लागून टायम गेल्लो सीएमा कडेन आनी वी हॅव स्ट्रॉंगली गिवन ऑब्जेक्शन्स. पूण आम ऑब्जेक्शन दिता असो कितें सांगलां दॅट वी नीड टू कम अप विथ अ सोल्युशन टू मेक आवर गॅझेटेड रेट्स गव्हर्मेंट गॅझेटेड रेट्स ज्यो आय त्यो डिजिटल करपा जायो. त्यो रेट्स डिजिटली अवेलेबल जावपा जायो. बट वी हॅव टू अवॉयड and not allowing new aggregators into the state of Goa. म्हणजे मल्टिपल एग्रिगेटर्स ॲप जे कॉमर्स करतले हाल तुज्यान ॲप ओपन करपा जाता तेज्यान ॲप ओपन करपा सगळे ॲप ओपन करून 5-5 गाडयो घालून सगळो मार्केट फ्लड करपा हें दिवपा जायना. कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स. सो CM has assured in front of them that multiple aggregators will not be given. This is what he has said. आनी हांव कन्फर्म करून 3-4 पाट पूण हांव उलयलें मल्टिपल एग्रिगेटर्स दिवपा जायना. डिजिटल डिस्प्ले ऑफ दी रेट्स इज एक्सेप्टेबल. कितकोन तो सिंगल एग्रिगेटर म्हणटा तो सिंगल एग्रिगेटर कितकोन करपाचो तेणें अजून डिसायड केलें ना. ही सेड ही इज गोइंग टू गेट बॅक. बट वी कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स. मल्टिपल एग्रिगेटर्स म्हणजे कोणूय ॲप ओपन करतलो आनी कोणूय गाडयो घालतलो आनी डिजिटल डिस्प्ले करून कोणूय येवन भाडें मारतलो. सो दीस वी हॅव सेड वी डू नॉट वॉन्ट एंड आय थिंक नन ऑफ द टॅक्सी ड्रायव्हर्स ऑल ओवर गोवा want multiple aggregators, which means Ola मुडले कंपनी नाव, उबर मुडले कंपनी नाव, एशकोन आनी 10 भाशेन कंपनी नाव. मुज्यान टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स काडपा जाय तेज्यान क्लायड टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स काडपा जाय आनी ग्लेन टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स एशकोन करपा जायना. तेज्यान क्लायड टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स म्हूण ॲप काडून 5 गाडयो तेज्या नांवान घेवपा जायना. सो दॅट इज ऑब्जेक्टेड. कित्याक द मार्केट इज गोइंग टू गो बॅड. एवरीथींग इज गोइंग टू बिकम अ मेस. सो तेणें सांगलां तें आमी जावपा दिवपा नाय. ही इज गोइंग टू थिंक अबाउट दीस हाऊ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम and he is going to get back म्हणून सांगितलं. सो 19th is the last date. ताका हांवें ऑल्सो स्पेसिफिकली सांगलां चीफ मिनिस्टराक की इन दोज गायडलायन्स यू प्लीज मेन्शन वॉट यू हॅव अग्रीड की मल्टिपल एग्रिगेटर्स जावपा नाय. सगल्या उठून आपण ॲप करून 5-5 गाडयो घालपा तूं दिवपा ना. हें तूं हुंय जाल्यार गायडलायन्सां बरोवन घे. एंड देन ओन्ली आय थिंक इफ इट इज ऑल अबाउट डिजिटल डिस्प्ले ऑफ द रेट्स सगळ्यां मान्य आहा. आमी उलयलें तें सारक्या डिजिटल डिस्प्ले. समज करमणसोड मडगांव वचपाक 1,500 पडटा जाल्यार 1,500 डिस्प्ले ती सगळ्यांकूच सगळे भाशेन ज्यो टॅक्सी आहाय तांकां. बट न्यू एग्रिगेटर्स एवरीबडी शूड नॉट बी एबल टू ओपन अप एंड बिकॉज द मार्केट इज गोइंग टू गेट फ्लडेड. गोवा इज व्हेरी स्मॉल एंड द एंटायर टॅक्सी बिजनेस इज गोइंग टू कोलॅप्स. हें आमी बरोवनूय दिल्या आनी ऑल्सो दे हॅव ऑल्सो गिवन देअर रिप्रेझेंटेशन. आय हॅव ऑल्सो गिवन माय रिप्रेझेंटेशन एंड दॅट इज ते पॉसिबल आहे म्हणटा. He has not said it is a single aggregator. He has said he is going to discuss how to come up with a digital display platform. But multiple, it is not going to happen. Jori tori to digital platform हाडपा सोदिता जाल्यार कितकोन करपा जाय तें डिस्कस करपाक जाय. So we have clearly told that aggregators नाका and he has also agreed. He had agreed that multiple aggregators येल जाल्यार प्रॉब्लम जातले म्हणून तोय अग्री जाला. सीएमूय अग्री जाला. सिंगल एग्रिगेटर जाल्यार कितें इश्यू जावपाक शकता आतां तें डिस्कस करपा जाय म्हणलें. दॅट इज द पॉयंट हाऊ ही इज गोइंग टू मेक इट हॅपन. तुमकां प्रॉब्लम ना कारण ऑलरेडी गोवा मायल्स म्हणटा तो आसा. नो गोवा मायल्स विल गो अवे बिकॉज हीज रेट्स आर नॉट एज पर द गॅजेटेड रेट्स. ना ते पूण चेंजीस करपा थंय हितून त्या गायडलायनान आसा ड्राफ्टान. ना दॅट इज वॉट आय टोल्ड हिम इन द गायडलायन्स ही हॅज टू बी व्हेरी क्लियर. कित्याक गायडलायन्स डील म्हणटरी गायडलायन्स डज नॉट से सिंगल एग्रिगेटर ऑर डबल एग्रिगेटर. गायडलायन्स इज फॉर एवरीबडी. हांवें हें देखून विचारलां की गायडलायन जरी तर ह्यो जाल्यो जाल्यार हांव समज कोणूय ॲप घालपाक सोदिता ही वील गो टू कोर्ट विथ दीस गायडलायन्स. तूं आपल्याक कितको हाडपाक शकता काय म्हूण तूं गायडलायन्स दिल्या न्ही. सो दॅट ही सेट बसून डिस्कस करपा जाय कितकोन हें करपा जाय तें आनी कितकोन एडिट करपा जाय. सो दिस वॉज द डिस्कशन टुडे. बट वॉट आय अंडरस्टँड इज देर इज नो क्लॅरिटी. आज जें सरकार करूंक सोदिता देर इज नो क्लॅरिटी ऑन दीस एंटायर प्रपोजल वॉट दे हॅव डन. This is only going to unnecessarily put Goa and Goans in a situation where this taxi business is concerned. We have opposed this entire guidelines. We have requested them to scrap these guidelines so that digital display करपाक कितकोन करपा जाय हें डिस्कस करून येवपाता. आनी डिजिटल डिस्प्ले करपा जाय जाल्यार आमगे हॉटला स्टँडा वेबसायट आहा, टुरिजम वेबसायट आहा, सगळे हॉटला स्टँडाची वेबसायट आहा. त्यो रेट्स तुज्यान हॉटला वेबसायटीचेर घालपा जाय, टुरिजम वेबसायटीचेर घालपा जाय, डिस्प्ले करूंक जाय एअरपोर्टा भायर रेट कितको आहाय ते भाशेन. सो दोज कॅन बी डिस्प्ले. टॅक्सी कंपनी आनी तूं 5 गाडयो घेतलो. टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स कॅन्सिल टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स 5 गाडयो. राकेश टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स 10 गाडयो 1 बस. सो हे इज नॉट अलाउड. दिस वी आर नॉट हॅपी विथ दिस.
whether Kenzil Tours and Travels or Rakesh Tours and Travels, we do not agree for this kind of aggregators. टॅक्सी तुम्ही आता आयल्या सगळे टॅक्सी भाव भयणाच्या बाबतीत ते रेडी आसा एग्रिगेटराचेर किंवा टॅक्सी एपाचेर येवपाक रेडी आसा एक किंवा दोन हेचे ना एग्रिगेटराचे एपाचे येवपा रेडी येस ओ नो आन्सर आज दिवपाक शकना कित्याक गायडलायन्स इज नॉट क्लियर नो गायडलायन्साचे मल्टिपल एग्रिगेटर घेवपा ना म्हूण क्लॅरिटी ना गायडलायन्साचे क्लॅरिटी ना दॅट दीस गायडलायन्स कोणूय घेवन समज कोर्टान गेलो आपल्याक करपा दिना म्हूण ही क्लॅरिटी ना जे प्रमाण ही क्लॅरिटी ना देन हाऊ यू कॅन अग्री whether it is a single aggregator or double aggregator, you cannot agree to these guidelines. So this guideline needs to be scrapped. We have to sit down and discuss. Digitals are, yes, we have all agreed and everybody agrees कि we are ready for digitalization. मीटर घातला ना रे तो चलना. मागीर तो आला न्हू तेचेर करूं आतां सगळें. If you want to do things, you can do things that way. But कंप्लेंट्स कित्याक येता कारण तुम्ही डिजिटल जाले 5 वर्सां पयलींच्यान चालू आसा एप एग्रिगेटरांच्या बाबतींत अजून पर्यंत हे डिजिटलायझेशन तुम्ही कित्याक सजेशन दिवंक ना ह्या हेजेर कित्याक पावले की एप येतले आनी मागीर सोल्युशन येतलें ना हें तूं सांगत तें सारकें ना म्हाका 3 वर्सां जालीं in every assembly we have spoken about digitalization in every assembly we have spoken about giving suggestions जे भाशेन KTC हा तेच भाशेन गव्हर्मेंटान आपल्याक टॅक्सी सर्वीस काडपा जाता न्ही कोणाच्यान सामान्य मनशान वचपा जाता तुवें आनी हांवें गाडी घेवन भोंवपाची गरज ना बट वी आर टॉकिंग अबाउट टॅक्सी स्टँड एंड टुरिजम बिजनेसीस वे देर इज अ फिक्स्ड रेट हांव आनी तूं बिश्ट भोंवपा वचनाय न्ही इनोवा आनी क्रिस्टा बुकींग करून आमी धाकटी खुंयची गाडी घेवन मडगांव येतले 500 रुपये जावं 600 रुपये सो तेश कोण KTC कितें करून रेट आहा तशें करून जनरल पब्लीक आहा यू कॅन ऑलवेज रिमूव न्हू आतां दुबय गेलो जाल्यार तुका त्यो ब्रावन कलर गाडी आहाय त्यो दुबयच्यो पयलीं देट इज बिलॉंगींग टू द गव्हर्मेंट So government can take over this kind of taxi thing and do it for the locals. But this is where tourism is concerned. From taxi stands for tourism fixed rate, the gazetted rate, that can be coming in a digital platform. But inviting aggregators with guidelines, you are making a mess of the whole proposal. That means to 100 jana हे कोतलो. See, we are not against digitalization, but the existing business there should be a ratio. No, it is not that it is a big cake. 200 समज हॉटेलान 200 स्टँड आहा ते 200 स्टँडा एक स्टँडा 20-30 जाण गाडयो आहा 40 गाडयो आहा आनी ते आपल्या पोट भरता न्ही दे आर डुईंग द बिजनेस इज नॉट ओवरफ्लोईंग बिजनेस हॅज नॉट ओवरफ्लोड आयज दिसा 50% देखून ऑक्युपन्सी ना हॉटेलू म्हणटा जाल्यार कितले एग्रिगेटर घेवन कितें करता सो द गायडलायन्स हॅज टू बी स्ट्रीमलायन द वर्ड एग्रिगेटर इट सेल्फ गिव्स एन ओपन मार्केट फॉर एवरी वन टू फ्लड द मार्केट एंड मेक अ मेस ऑफ इट डिजिटल करपा जाय बट नॉट बाय ओपनिंग अप द मार्केट to form various aggregators and so if the government has to come up they have to come up with a solution to use digitalization to use this fees digitalize this ती पडपा जायो एअरपोर्टाचे कितको बरयलो आय ते भाशेन सगळे गोंय भर रेट आसपा जायो म्हाका कलांगूट वचपा जाय जाल्यार कितले पयशे पडले इनोवा घेवन हे सगळे आसपा जाय बट एग्रिगेटर ओपन करचे म्हणजे यू कॅन स्टार्ट कंपनी तुमकां मिटिंगेक आपयला आतां सगळ्यां मिटिंगेक आपयला तुमकां नेक्स्ट मिटिंगेक कांय सांगिल्लें ना बट आय हर्ड फ्रॉम द न्यूज दॅट आफ्टर द 19th they are going to call all the coastal MLAs but आयज तेजे कांय डिस्कस जालें आयज आमी जे गॅजेट भायर काडला गव्हर्मेंटान तेजेर आमी मातशें क्लियरन्स घेवपा म्हण आमी CMा मेळपा येयल्ले आनी हेजे आमकां आतां जायते क्लियरन्स मेळ्ळो पूण हेज्या मुखार आमी टील 20th पासून आमकां कांय डिसिजन घेवपा मेळना कित्याक आजून गव्हर्मेंटान कांय गायडलायन्स सारक्यो प्रोपर हें केलें ना पूण आमकां मातशें बरे भशेन तें सोजमायलां कितें जातलें आनी कितें करल्यार कितें जातलें ते भशेन आमकां म्हायती दिल्या आनी ते म्हायती प्रमाणे आतां आमी आमगेलें डिस्कशन करतले आनी कितें करपाचें आनी कितें करून करपाचें तें आमी डिसायड करतले पूण टील 20th आमच्यान कांय डिसिजन घेवपा जायना आतां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर